नमस्ते. विश्व कोंकणीचे सक्कड वीक्षकांक आयचे आमगेले मैसूरचे परमळ कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. आज ही आमगेले सोयर जावन आयली पुष्पा नायक भट म्हणून. ही एक कावन्सिलिंग सायकॉलॉजिस्ट. हिगेले जन्म मैसूरांतू जाल्लो. आनु श्री प्रकाश नायक आनी अम्मा श्रीमती केसरी नायक. हिगेले बामणाल नाव श्री योगेश भट आनी अंका दोगजण चेडू प्रणव आनी अर्णव. हिणे सायकॉलॉजी विषय घेवन डिग्री केल्ली. तेजे नंतर KSO येवन मास्टर्स डिग्री सायकॉलॉजींत घेतली. तेजे नंतर पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिप्लोमा म्हणून कावन्सिलिंग आनी हेल्थ सायकॉलॉजी केल्लें. अशी आमगेले मानसीक आरोग्या बग्गे ती ಕೆಲವು आमकां विशयांनी सांगून दिता. जी आमी ते तिगेले मुखांतर कोण घेवया याची आमी तिगेलो संवाद करूया. नमस्कार नमस्कार. तुका आमगेल्या आयच्या कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. धन्यवाद. धन्यवाद. आता सगळ्यांक एक डाऊट आसा. सायकियाट्रिस्ट, सायकॉलॉजिस्ट आनी कावन्सिलर म्हणजे तांणी विंगड विंगड की एकाची एकची फील्ड बट तांगेले क्वालिफिकेशन्स विंगड विंगड आसता. पूर तेग जनांनी मानसिक आरोग्य वैरीचे काम करचें. सायकॉलॉजिस्ट म्हळ्यार MBBS घेवन तांगेले स्पेशलायझेशन लेवल अंतू सायकियाट्री ऑप्ट करून घेताचे. तांगेल कसं म्हळ्यार तांणी क्लिनिकल सिम्टम्स मेंटल इलनेस म्हणटा पळय तसल विशयांनी पुरे तांणी हँडल करचें. खंय केमिकल इंटरवेन्शन जावका, वखद दिवका, तांकां एडमीट करून घेवका, हॉस्पिटलायझेशन येता तसल पुरे सायकियाट्रिस्ट येता. सायकॉलॉजिस्ट म्हळ्यार तांणी व्यक्तित्वा ಬಗ್ಗೆ कसले ತೊಂದರೆ आसल्यार तांगेले प्रॉब्लम्स कसले आसल्यार ते सायकोथेरपी मुखांतर, उतरां मुखांतर, टेस्ट क्वेश्चनर्स तसल जे स्ट्रॅटजीस आनी दिवन हेल्प करचें. कावन्सिलिंग ಅಂತೂ सायकोथेरपीवय आसता. ताजोटू एक वर्ड हिलिंग म्हणटा उतरांतूची तांकां सांत्वन दिवन तांकां एक डायरेक्शन दिवचें. तांणी खंयची एक मेंटल ब्लॉक्स निमती तांगेले दिननित्य अंतू डिस्टर्बन्स येवन आसता, लायफांत इम्बॅलन्स येवन आसता, मुखार कसं करता म्हणचे आलोचना आसना, डिसिजन मेकींग प्रॉब्लम आसता, इंटरपर्सनल रिलेशनशिपांत प्रॉब्लम आसता, ते कशी तांणी सॉल्व करून घेवका म्हूण कळना. कावन्सिलर्स त्या विशयान तांकां हेल्प करचें अंतू ट्रेनींग जावन आसता, एक्सपर्टीस येवन आसता. नॉलेज पुरे विशय पुरे जनाक एकूलेक आसता. तांणी काम करची रीती मात्र विंगड आसता. आता तुगेलें म्हणलें तूं क्लिनीक दवरला नवदिशा म्हणलें. वय ते तूं कितली वस्तू करून दवरला? ते सुमार 2012 दाखून करता सव. ऑलमोस्ट 11 years जाता आयला. आಮೇಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಜಲ್ಶಿದನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ केलें. आता मैसूरान तूं कावन्सिलराक येवचें म्हणलें सुलभ जावन येताच की येताच इताक निमगे तास म्हळ्यार एक सायकियाट्रिस्टाले वचचें जेवो म्हण आमकां सगळें एका लक्ष दिसताची वचचें म्हळ्यार आमकां सगळी प्रॉब्लम आसता. पिश्या म्हळ्यार भंय आसता. पळय आतां कशें चेंज जाला की आतां मस्त चेंज जाला. जाल्यार हांव कशें केलें म्हळ्यार कंप्लीट म्हगेले क्लिनिका वयरी फोकस करनी. हे 10 वर्सां तूं विंगड विंगड इन्स्टिट्यूशन्सांत काम करून अनुभव घेवन त्या बेजीसार म्हाका आतां क्लायंट स्टेपिन्स आसाची. मस्त एस्टॅब्लिश्ड म्हणून वच्चें न्ही. काम केलें तशी वर्ड ऑफ माउथ म्हणटा पळय तांगेले अनुभवा निमती तांणी म्हागेलें नांव सांगून म्हगेलें येतल जन चड. आतां स्कुलान तांणी बरें कावन्सिलर जावन काम केलां. वय ते कसले नमुन्याचे तुका क्लायंट्स मेळटाची? ते मस्त नमुन्याचे आसता. एक तुका लर्निंग प्रॉब्लम्स आशिल्ले आसताची, पेरंटल कॉन्फ्लिक्ट, फॅमिली कॉन्फ्लिक्ट, तुगेले इमोशनल ब्लॉक्स म्हळ्यार तांकां एक तांगेले वेरी सेल्फ एस्टीम उण आसचें. हांव प्रे जेन्ना एक हांव पळोवचें चन्ना म्हगेलें आतां जायना, विंगड चेडू म्हगेलो पशी बुद्दंत, म्हगेलो आना म्हाका इश्ट ना, धाकली चेडू म्हळ्यार इश्ट, हांव म्हळ्यार इश्ट ना, विंगड आयले चेडू हांगा तांणी अप्रिशिएट तशी सना सना विशय बट तांगेले वेरी मस्त व्हड परिणाम जावन आसता. तसले न्ही पुरे येताचे. तेन्ना तसल विशय आसताना ते कसन म्हणटा ब्लॉक्स, मायंड ब्लॉक्स, मेंटल ब्लॉक्स, इमोशनल ब्लॉक्स. तसल चेडवांक तूं कशी हें करता, वयर हाडता? तांकां मेन जावन कावन्सिलिंग येतल्यांक एक अवकाश जावका तांगेले मनांत आशिल्ले वेंटिलेट करून घेवच्याक, भायर घालून घेवच्याक. तांकां वपास ताजे बदलाक कसले आमी सांगना जातल्यार ते तांगेले मनां आशिल्ले भायर काडून घेवचे निमते तांगेले अर्द प्रॉब्लम सॉल्व जावन आसता. सांगून घेतली सुद्दां एक समाधान आसता. मागीर तांकां आमी वाट अशें आसता, तूं अशें केल्यार ह्या रिती वच्चें येता, तशें वचून केल्यार तुगेलें मागीर मन तशें दवन घेव येता म्हूण गायड करतना ते इम्प्लिमेंट करून सक्सेसिव फॉलोअप्सान तूं कशें करता आसा तें तुका कशें वर्कआवट जाता असो म्हणचे गमन दिवन
हागोर एक 4 जावं 6 मिनिमम 4 सेशन्स असता, एक 6 सेशन असता. ಕೆಲವು ಜನ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಎತ್ತಲೇ ಅಸಂಚಿ ತಂಗಲ್ ಪೂರ್ತಿ ತಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಜಾವಚಿತೆ ತನಿ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇವನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಇವನು ಹೊತ್ತಾಚೆ. ಅದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೂ स्टुडंट्स काउन्सिलिंग करते म्हणतो त्यांना त्यांनी जाऊन येता की टीचर्स तांकां बस म्हणून पटयता की टीचर्स घेऊन येता की पेरेंट्स घेऊन येतात की कशें पोरे नमुने आसा. ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ಸಂಗೆ कोण ಐಡೆಂಟಿಫೈ करताचे असेल स्टुडंटाला अशें क्लासान विंगडा कंपेर केल्या ह्या चेडू ಸ್ವಲ್ಪ थंड आसा, एके ओवर बिहेव करता, ओवर हायपर एक्टिव्ह आसा, एके सांगिल उतरां मॉल ना तशें पुरो आशिल्ल्यान टीचर्स रेफर करताचे पेटयताचे. पेरेंट्स घरांत तांकां तांगेले कसो तोंदर जाता असो सांगिल उतर आयकतना जेव्हा स्कुलान दिल्लें काम करूं इश्ट पावना. एक आतां व्हड विशय म्हळ्यार मोबायलाचें एडिक्शन. चेडवांक प्रायाचे 12 ना त्या नमुने मोबायल घेवन बसताचे, ताजे निमती मस्त एफेक्ट जाला. एस्पेशली हे कोविड जालें मागीर 2 वर्सांतू प्रति एक क्लासा चेडू अंतू मस्त लायकोन शिकतल्यांकय ताजे म्हळ्यार एक प्रत्येक एफेक्ट जालना. तशें आसतना पेरेंट्स हें करताची. आनी म्हाका प्रति एक क्लासा वारा एक विजीट आसता म्हगेलें. तेन्ना हांव कसलेय करीत लायफ स्कील क्लासीस म्हूण घेता ते एक्टिविटीज करून म्हगेलें पर्सनल ऑब्जर्वेशनय आसता. म्हाका त्या टिचर्सान सांगिल्लें, पेरेंट्सान सांगिल्लें, तांणी नॉर्मल नॅचरल सेटअपान क्लासान कशें आसतांची म्हळ्यार एक ऑब्जर्व करचे अवकाश मेळ म्हणून हांव एक क्लास वता. तशी हांवें आपोवन उरलोचे पोर रितीरी येता. एकय चेडू तांकां दिसून हो म्हगेलो फ्रेंड चमकलेलो तगेल्यान तूं बदलावण दिसला, म्हाकाय त्याचे प्रॉब्लम आसा, हांवें वचून निमगेला कशी म्हूण लेखून येतलें आसांचे सेल्फ मोटिवेशनांतूय येवन उलयताचे. आतां एक टिचरान तूं कावन्सिलरा वचून मेळ्ळा म्हणून क्लासान सांगता की ती म्हळ्यार एक ताका पर्सनल आपोवन सांगता ना तांणी म्हाका सांगताचे. हांव त्या क्लास स्टुडंट नेम पुरी नोट कोन्न घेवन एक स्केड्यूल करून हांव चीटी पेटयता, अटेंडराल मुखांतर चीटी पेटयता आनी ताचेर मेळ नासता त्या टायमार तांणी म्हगेल्या रुमा येताचे. तशें तांकां सांगली सता अवमान जेवचें ना तशें त्या स्कुलांत अशी निमती तांकां तशें दिसना. हांवें एक एंटिटी शे स्कुलांत तांकां आनीक एक खुशी येवची म्हळ्यार ताका आपयल तूं कावन्सिलराक म्हाका आपय न्ही ताका म्हूण येतलें म्हळ्यार ते एक मस्त त्या कावन्सिलिंग रुमा वातावरण कशें आसता म्हळ्यार खुशीर येतात चेडू. जेवणा टायमान तूं 10-15 मिनट वग्गी जेवण कोणाक घेवचे खातीर धांवन येताचे. तशी आसचे सिंपल विशय आसूं पळय तांकां एक मना समाधान मेळटा. आनी आमकां आमगेलो म्हणके आसूं एक अवकाश आसता ह्या स्कुलान तूं म्हणचे फिलींग आसा. स्कुलांत क्लासान तूं टिचर्सान सांगलां म्हण काय तुका कॉरिडोरान तशी चमकुका तशी कर हांगा कसलें ना आरामेर घरा येयला म्हणके सन्न चेडवान तुगेल घरा येताची म्हणून म्हणचे म्हाका ते सेपरेट बिल्डींग भायर एक रूम आसा. CFTR तूं स्टुडंट कावन्सिलर जावन काम केलां स्कुलान तूं स्टार्टींग 2014-15 केल्लें तेन्ना अशी स्कूल एटमॉस्फियर. आतां हांव ह्या वर्स देखून CSIR CFTR करता ते म्हळ्यार PhD स्टुडंट्स MSc स्टुडंट्स तसले खातीर त्या हेल्थ केअर सेंटराच्या डायरेक्टराक मनायलें. हेल्था विशय आसतना सरासरी येताची कावन्सिलिंग जावका आतां मस्त जनाक तांगेले अकॅडमीक प्रेशर आनी रिलेशनशीप प्रॉब्लम्स आनी इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स त्या गायडा वटो तांगेले वटो तसले पुरे कोणा लागीं सांगून घेवन तांकां ते समकून घेवचे समाधान घेवचें जायना. ताज निमती कावन्सिलर एका सांगून तांणी वारा एक दिवस आपयता सांचे गुरुवारा CFTR वता. तुका तशें थंय कसो कसले प्रॉब्लम्स आयकुच्या मेळ्ळा? हांव एक्चुली चमकले स्टुडंट्सा खातीर म्हणून म्हणल्यार स्टाफांक गेले चेडवांकय आसा, स्टाफा फॅमिलीचे स्टाफा सेल्फ तशी वे येताचे वॉलंटियर जेवण ते एक सेपरेट आयसोलेटेड कॅबिनशें दिला म्हाका तशी येवन तांणी डिस्कस करून वताचे. आतां कावन्सिलिंग म्हळ्यार ते कशी टायप आसता ते? आतां तूं उलोवचेची एक तांणी उलयताची म्हळ्यार तूं तशें तांगेल्या भितर कोण विशय कशें काडटा भायर? वय ताका ते प्रोबिंग म्हणटाचे आमी. आतां म्हाका मनान कसले आतां क्लोज फ्रेंड्स जाल्यार सांगून घेवं येता, पेरेंट्स जाल्यार सांगूं येता, कोणा लागीं सांगून घेतल्यार सांगून घेतली म्हणटाका ते राबता. तांगेले देखून चड म्हळ्यार एक सिंपथी मेळच्या पुरो वय जायता म्हणून जाल्यार कावन्सिलरान तूं ते मुखारसून ते प्रॉब्लम सॉल्व घेवन ते गोल सेट करून घेवन ते सॉल्व करून घेवन तितले हें आसता ट्रेनींग आसता. तशी तांगेले पुरे तांगे लायफांतून सेपरेट विंगड एरिया आसता. एक पर्सनल, एक अकॅडमीक, एक ऑक्युपेशनल, एक फॅमिली तशी पुरा एक सायडा दाखवून आमी उतरां मुलाका विजीट करताची. आनी तांकां खंय कसो डिस्टर्बन्स आसा, खंय इम्बॅलन्स जाला, खंय ट्रॅक चुकला ते कळतना ते मेन हाडून फोकस हाडून ताजे वयर काम करचें मागीर. आतां तुमी एक लायफ स्कील सर्टिफिकेट कोर्स म्हूण केल्लें
डिग्री स्टुडंट्स वय त्या कसं म्हणायचं असतं त्या तांतू लाईफ स्किल्स म्हणजे आमगेले WHO दकून वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन दकून एक 10 लाईफ स्किल्स मेन तुगेले प्रॉब्लम सॉल्विंग इमोशनल कोपिंग अप विथ इमोशन स्ट्रेस मॅनेजमेंट टाइम मॅनेजमेंट डिसिजन मेकिंग इंटरपर्सनल स्किल तशें पुरे ते आमकां खंयची एक अंतू आमी समाजांतू लायक जावन सक्सेस जावका म्हण जाल्यार ह्या पुरे आमगेले अंतू लायक आसका स्किल्स तशी त्या कॉलेजात दकून त्यांनी सर्टिफिकेट कोर्स मग त्याच तांगेले डिग्रीक अडिशनल क्रेडिट पॉयंट मेळटा खर्च तांतू ताजे बगे तांकां तिळवळक दिवन ताजे वयर एक एक्टिविटी करून तांगेले अनुभव कशे आशिल्ले पळोवन तांगेले जी निज जिवनांत ते अप्लाय करून कशे तांकां ते उपयोग जाल्ले म्हूण सांगून एक डिस्कशन जावन फिनीश करचे ते एन्जॉय करताचे आनी वयना म्हूण दिसना आमगेल्यान ती एक करते असं म्हणून आमकां गोत आसना केलो जणांक लायक नॉलेज आसा उलोवच्या कळना कम्युनिकेशन स्किल जावका ते कम्युनिकेशन स्किल डेव्हलप जावच्या स्ट्रॅटेजीज कसं टिप्स कसं यूज करूं येता कशें तुमी केलो टिप्स केलो पॉयंट्स सांगले पण तांतू थोडे टिप्स आमगे विक्षकांक सांगून वय कम्युनिकेशनांत आतां तुगेले बॉडी लँग्वेज आतां हांव आतां बैसून तुगेलें उलयतना तुगेले दोळ दिन अशी काही पळोवन उलयल्यार ही आमगेलें कम्युनिकेशन सरीस जावन जायना तेन्ना तुगेले मनान तो एक इंट्रस्ट ना दिसता जो एक बेजार जाता दिसता मेगेले उलोवचें तशी तांगेलें मन विंगर ताका एक सेट बॉडी लँग्वेज म्हूण आसता एक पॉजिटीव वायब आसचें तशी आमी उलोवच उतरांतून नेवस आतां आमी उलोवच टोन पिच ते पोरे मॅटर जाता सांगची विशय एक आसल्यार तांची रीत विंगड जाल्ली ताजे मेसेज विंगड वयता मनशांक आतां त्याचे जावन आसचे प्रॉब्लम घरांत तूं आ ನಮ್ಮ चेडवांक सचळ मग सांगताची ह्या कोरनाका त्या कोरनाका तूं अशी तूं तशी म्हणून जाल्यार ते सांगतना त्यांनी ते वायट रितीर सांगून आसनाची तांगेले मनांत तो चेडलो चांग जावो म्हणजे इंटेंशन विंगड आसता ॲक्शन विंगड आसता चेडू ॲक्शन पळयताची इंटेंशन कसं म्हणून अर्थ करून घेवन जायनाची तेन्ना ते डिफरंट कॉन्फ्लिक्ट सूर जाता मागीर ल्हान अमकें न्ही अशीची हांव कसं केल्यार तांकां जायना हांव करची पुरे चूप म्हूण दिसता तांणी तशें वता मेसेज असं आनी पुरे सामको करूंक कावन्सिलींग हेल्प जाता त्या तू सांगता की तुका ल्हान आमच्यो कितें तशें रशीन मोग विश्वासू आनमान सांदकून तांकां वाडयलेले पुरे पंत डिस्कशन आहा न्हू पॉझिटिव्हिटी आनी पुरे एद्रादव न्हू हे नेगेटीव कसले आसूं पूर म्हूण तांगेले तोंडान येवचे तशें को न्हू तांकां गोत आसल्यार तांणी ते मनान घेवन आसनाची मेगेले चांगाका म्हूण गोत आसल्यार ते सवचे मारचे पळोवन तांणी चांग रितीर घेवन आसनाची ते घेवन तांणी कशें हँडल करून घेवन वचूं येता म्हूण तांगेले डिस्कस करता वयना म्हूण दिसता तांकां त्या कोणाक केलें तें ट्रेनींग कसलें लायफ स्कील त्या कॉलेजा स्टुडंट्सांक डिग्री स्टुडंट्सांक केलेलें ते आमकां स्कुलान ते करता आशिल्ले स्कुलान तो NCERTचे मॅन्युअल आसा लायफ स्कील मॅन्युअल त्या एजा प्रकार तांकां कसो विशयांत तांणी कितले म्हणटा तांगेल्यान बेळवणी जावका म्हळ्यार ताज्या आदारा वयर तांणी सेट केला बट खंय ते यूज करतनाची करेक्ट जावन पुरे स्कुलांत यूज केल्यार मजतो उपयोग जाता वयलो नाही स्कुलांत म्हणून स्टुडंट्सां म्हणून अशी जनसामान्यांकय ते हेल्प जाता की जाता खंडीत जाता तशी केलो एक वर्कशॉप आनी केलांचे आमी हांव म्हगेले कोलिग्स सायकोलॉजी कोलिग्स मेळून लायफ स्किल्स बेस्ड वर्कशॉप्स आनी करताचे एक नमून गम्मतय जाता एक रिक्रिएशनय जाता कसं की शिकला म्हणके जाता कितले दिसाचे कोर्स ते वर्कशॉप्स केल्यार एक 4 दिवस 5 दिवस तशें आसता एक कॉलेज स्कुलांत आनी पुरे टायम टेबलान तो आसता एक वारा एक क्लास तशें आसता आनी आतां तुगेले नवदिशा क्लिनिकान तूं येताले क्लायंट्स खंयचे नमुन्याचे आसताचे पुरे नमुन्याचे पुरे एज ग्रुपाच्या येयलांची पुरे नमुना प्रॉब्लम्स येयलांची एक 11 इयर्सान तूं ऑलमोस्ट पुरे नमुन्याचे म्हाका केसीस मेळ्ळा म्हूण सांगता चड जावन येवचे प्रॉब्लम कसं चड जावन येवचे एंग्जायटी ओवर थिंकींग म्हळ्यार नेगेटीव थॉट्स आमकां कंट्रोल करूं जायना नेगेटीव थॉट्स येता केन्नी ताजे निमती मस्त प्रॉब्लम जाता सर रात्री न्हीद पडना लायफ आमगे लायफान मस्त डिस्टर्बन्स जाता सो तसो चड येता नेगेटिविटी कशी दूर करूं येता त्याची आलोचना म्हणजे विषय कसले म्हणजे तांगेले कुलंकुश जावन डिस्कस करून मनांत आलोचना कसले येता ते येवचे निमती आमी कशी ते घेवका ते आलोचना आमकां आवश्यकता ना जाल्यार ते रिप्लेस कशें करता आमकां जाय जाल्यार आलोचनान तो तशी ताजे मुखार त्यात ಸ್ವಲ್ಪ एक्सरसाइजांनी आसा वर्कशीट्सांनी आसा ते होमवर्कशे दिसता आतां मनान तूं तुगेलें आलोचना मॉड्युलर रेग्युलेट करूं जायना मन कंट्रोल करूं जायना म्हणटा विंगड स्ट्रॅटजीस आसा जर्नलिंग आसा एक थॉट रिस्ट्रक्चरींग म्हणटाचे आमगेलें एक स्ट्रक्चर आमी एक नमुने वचून कोण अभ्यास जावन वचून आसता ते बदलायस येयल्यार आमकां चांग जावचें आसता ते बदलायसून घेवचें कशी म्हणचे रिती तांकां एनकरेज करून मोटिवेट करून हें करचें
आता ಕೆಲವು ಜನ त्यांनी चेंज जावका म्हूण चेंज जाताची ಕೆಲವು जनांक तांकां असंही ना म्हणतो हांव सम्म हांव करचें सम म्हण त्यांना कशी तसं तांकां ते तशें मनांत कसं येता म्हणजे तांकां अर्थ करून घेवचे कडेन करून दितात. आतां ಕೆಲವು फुडें सान आसतना देखून कोणाक मस्त प्रीत दिवन आसनाची, मस्त कोणाक गमन दिवन आसनाची, अप्रिशिएट करून आसनाची, तसं तूं ह्या प्रवृत्ती चड आसता. म्हणत विंगड फुडें देखून मेळ्ळी नातला हांव म्हाका हांव दवन घेवका न्हू म्हगेलें मोल हांव व्हरून घेवका न्हू ते वॅल्यू आसकी ना की बट हांव तूं एक मेंटेन करता मास्क घालना म्हणके तशें आसतना तांकां अर्थ करून ते सोण तूं विंगड रिती येतला आनी कितलें लायक जावन आसूं येता म्हणचे बगे तांकां अरिवू म्हूण दिल्यार येता ते येता इत्या म्हळ्यार तशें आसून तांकां तांणी प्रॉब्लम फेस करताच तांची तांकां एक एटिट्यूडान निमती तांकां प्रॉब्लम जाता कितले म्हळ्यार आमगेले सबकॉन्शियस मायंडाक ಗೊತ್ತಾಸ್ತಾನ आमच्यो करताशी म्हणून तेन्ना तांकां अवकाश मेळनासना ताका सम कोन्न घेवचें म्हणून अशी मेंटेन करून घेवन वताच तांचे प्रॉब्लम जाता आनी येता. सीनियर सिटीजन्स येयला सचकी सीनियर सिटीजन्स म्हळ्यार तांणी जावन कावन्सिलींग जाय म्हाका तोंदर आसा म्हाका अशें जाता आसा म्हूण सांगून घेवन आयल्यार उण्या जाल्यार केअरटेकर्स येताचे तांगेले चेडू पोतू सोन तशें न्ही येताचे आमकां कश्ट जाता आसा पूण अशें नाशिल्लींची आतां तशें जाल्यांची फुडल्या आतां हँडल करचें कशें जाता आसा आमी कशें सुका तांगेलो वटो आमी कशें आसल्यार तांकां लायक म्हूण तसले विशयान तूं मागीर डिस्कस कोन्न आनी कोन्न हें करून घेताचे ते इम्प्रूव जाता वय इनडायरेक्ट जावन तांगेला उलयता सिनियर सिटीजन गाडी तांकां तुमकां कशें जाता आसा फॅमिलीन तुमकां कशें तोंदर जाता आसा म्हणून डायरेक्ट जावन उलोवचें येना ते म्हळ्यार त्या तांगेला एक कंप्लीट ग्रोथ जावन आसता न्हू थंय आमी कसले चेंजीस एक्सपेक्ट करूं जायना ते मॅनेज करून वचचेची इम्पॉर्टंट. आनी टीनेज चेडवांक एक नमने कोपू आत्तां आमी पळयल्या वरी आमी सान आसतना आमकां नाशिल्ल्या म्हणून आमकां दिसता आत्तां चेडवांक मस्त एक नमने कोपशी आसता पेशन्स आसना पुरी ते कसं नाका म्हळ्यार आत्तां चेडवांक आमगेल्या जनरेशनाक कंपेर केल्यार वत्तड चड आसा पुरो रिती वत्तड आसता तांकां ते एक टीनेज म्हणजे एक टर्ब्युलंट स्टेज ऑफ लायफ म्हणटाची ते एक नमून तुगेले बटरफ्लाय भायर येवचे फुडें कॅटरपिलरीनी बटरफ्लायनी शिरकून बसून आसतना पिवपा बी बरें तसलें तांकां टेन्शन चड आसता बॉडीली चेंजीस मस्त रॅपीड जावन जाता आसता ताजे प्रेशर आसता हार्मोन्सांनी पुरे बदलावन जाता आसता मॅच्युअर जाता आसता पुरे आनी एक्सपेक्टेशनय चड आसता फॅमिली दाखून सोसायटी दाखून स्कुला दाखून म्हूण सांगून ಒಟ್ಟು ತಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕರು ಜಾಯ್ನ ಎಕಡೆ ಏಡ್ಬಿಡಂಗಿ ಸ್ಟೇಜ್ म्हणटा पळय तशी एकडे चेडू येनाय तेकडे हॉड्डे येनाय म्हणटा न्हू तशी तेन्ना ते आनी आयचे जनरेशन चेडवांक डिजिटल इन्फ्लुएन्सान ते मस्त प्रॉब्लम जाता एक म्हळ्यार तांकां आवश्यकतेली आशिल्ली इन्फॉर्मेशन अशी चड तांणी घेता सांची ते मोस्ट ऑफ द टायम्स रॉंग इन्फॉर्मेशन जाता एक अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जाता आनी ते एडिक्शन्स ते आतां तांणी निजे जिवनात इम्पॉर्टन्स पशी चड तांगेले इंस्टाग्राम प्रोफायल कशें आसा ताजे बगे डिमांड कशें आसा ते मस्त चड आसता ते कितले म्हळ्यार अननॅचरल आसता ते कोप ताप रिबलियसनेस पुरे चड आसता न्हू तसले चेडवांक कशी हँडल करीत तांकां न्ही ताची तुमी आतां करताची निमती तुमकां मुखार कशें इफेक्ट जाता ताजे निमती तुमी आतां देखून कसो पुरो अडवडसून घेतल्यार तुमगे लायफस्टायलान तुमकां मुखार उपयोग जाता एक थोडे दिवस अशें कोण पळय तेन्ना तुका कशें फील जालें म्हूण आलोचन करी तांकां मन आसता तांणी येताची म्हाका कसो केल्यार म्हाका मोबायल सोडूं जाता ना म्हूण तांकांय आसता ते गिल्टी फिलींग बट तांकां देखून भायर येवचें कशी म्हणचे तांकां गोत आसना तशी तांणी कोऑपरेट करून हें करतना जाता ते आतां एक सांज चेडवां देखूनय प्राय जाल्यार एक सक्कड एज ग्रुपाच्यांक एका एक वर्ड मेळ्ळा कसो म्हळ्यार म्हाका डिप्रेशन म्हूण ते एक डिप्रेशन म्हळ्यार कसो जालें फॅड जावन गेला डिप्रेशन म्हळ्यार ते क्लिनिकल डिप्रेशन आमी असे स्कोर न्हू ते पक्का कोण घेवचे एक 3-4 वार ते पळयता सिम्टम्स आनी आसूं का कसले जाले सिम्टम्स एक आयसोलेटेड जावन आसचें खंयच्यान तूं इंट्रस्ट नाशिल्लें आसचें आनी हासचें तसलें वातावरणांतल्यार तांणी हांव खुशीर आसा म्हूण दाखोवन घेवचें पडचें आनी तांगेले इंट्रस्ट लेवल प्रत्येकांत उणी जावन आसचें कोपू खंय वचा म्हळ्यार नाका म्हूण दिसचें कोणूय नाका म्हाका कसलेंय नाका आवडा म्हूण कनी आसचें तशें आसता आनी डिप्रेशन म्हणटना ओवरऑल आमगेले एक लायफस्टायल उलटा पलटा जाला म्हूण जावन आसता हांव कसो आशिल्ली तें ना केल्यो जन तशें आसता म्हळ्यार मेंटेन करपाचें जाल्यार चेडवान चड जाता चेडवान तूं डिप्रेशन सोदून काडचें बारीक कश्ट तांकां तें गोत आसना बट भितर ते हें करता आसता ताजें काम जाता आसता
तशी डिप्रेशन म्हणजे मस्त सलीस जावन यूज करता सांग तशें करून हेजें लेबलिंग खंयचें कोण घेवचें आतां आरामार पुरो जावन म्हाका OCD म्हाका डिप्रेशन म्हाका तें म्हाका या म्हूण सांग तशें करून हेजें ताका एक क्रमारी तांणी तें डायग्नोसीस म्हूण एक आसा ताजे प्रकार वचून ते सायकॅट्रिस्टा देखून तशें आयल्यार मात्र तशें वय आतां 1-2 दिवस बेजार जालें म्हळ्यार 3 दिवस येवन म्हाका डिप्रेशन म्हणटा स्कुला चेडूं येवन बसून आय एम गोईंग थ्रू डिप्रेशन म्हूण तशी उलयताची डिप्रेशन म्हळ्यार कसं जालें म्हूण निमगू चावता तेन्ना आलोचन करताची एक म्हणून योचना करना अशी डिप्रेशन वर्ड यूज करताची तशें जावचें ना वय आतां पर्सनल जावन निमगे तें सुचें तुका कसल्याय विशयान तूं डिसिशन घेतना जेवो अशी डिप्रेशन म्हणटा पळय तसले विशय जेवो तुका येता की तुगेल्या जिवनान तूं हें पळय शिकिल्लें निमित्त तुका तेका हँडल करूं जाता ना बೈ ನೇಚರ್ ನಾವು ಪೂಡ್ದಕ್ಕೂನು एक ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ चड टॉलरेशन चड मेगेल कसं जाता तसं म्हणच्या पशी मेगेल एद्र आशिल्ल्यान तशें करचें कारण कसं जालें म्हूण पळोवचें चड हांव त्यात निमती सायकॉलॉजी शिकचे फुडें म्हाका आशिल्लें म्हळ्यार मेल फ्रेंड्स ग्रुपान जेवो कसलें जेवो एक धैर्यारी नंबिकेरी येवन कसलें कसं म्हणे पर्सनल विशय शेअर करता जाल्यार म्हाका ऑप्ट करता आसलीं फ्रेंड्स ग्रुपान तो आनी हे क्वालिटीज पुरे म्हाका मेल आम्हाला दाखून आयला सान दाखून पळोवन बरती जॉयंट फॅमिली आसतना जेवो आनी खंयचे गांवां गेलेले तेन्ना आनी आम्हाला बिहेवियर म्हाका मस्त इन्फ्लुयन्स जाला आमकां आमी प्रामुख्यत दिवचे पशी आमकां आमगेले ओट्ट आशिल्ल्यांक कशें कुशेर दवरचें तांगेले आवश्यकता कशें पुरो करचें तांकां एका पेशन्सान आयकुचें त्या रितीर आमी फेमस त्या क्वालिटीज म्हाका ऑटोमॅटीक जावन आयला त्या कावन्सिलर जालें मागीर म्हाका चड रियलायज जाता आसा म्हाका त्या क्वालिटीज म्हणून आनी तें एक पॉजिटीव वायब्रेशन जे आतां चेडून जाल्यार रे वय अर्द घंटे जेवणा टायम आसला रे 5-10 मिनिटान गबा गबा खावन धांवन येताची हांगा बसच्या टायम मेळ जोडन म्हणून कावन्सिलींग रूमान तो आतां एक चेडो म्हणल्यार तुगेल्या फ्रेंडान चेडो आसता ती तुगेल्या आपोवन हाडटा तेदाना ती चेडो आम्हाला फ्रेंड म्हूण सांगून तुगेल्या सकाळ सांगून घेवच्याक कश्ट जाता न्हय तशें चेडूंक कसं एक रॅपो बिल्डींग फेस आसता रॅपो बिल्डींग म्हळ्यार म्युच्युअल जावन एकल्यान देखून एकल्यार विश्वास ही विश्वास गेन करून घेवचे टायप तांकां त्या स्टेजान आमी सद चड काम करता आतां कावन्सिलर म्हळ्यार कसलें कावन्सिलींग म्हळ्यार कसलें कावन्सिलरान एथिक्स कसलें आतां हांव तुगेल्या एद्र बसून आसचें तुगेलें आम्हाला फ्रेंड न्ही हांव कावन्सिलर जावन तुका अटेंड करता आतां मेगेलें न्ही तुगेलें कॉन्ट्रॅक्टर रिलेशनशीप विंगड सो तूं धैर्यारी मेगेलें ಒಟ್ಟು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಜಾವ येता ಬಲವಂತನ तुका आनीकय मना समाधान ना मेल आम्हाला फ्रेंड म्हूण दिसचें मेल फ्रेंड कोणे आसांची कोलिगांक तांकां रेफर करून दिता तशी तांकां मन उलयसून तांकां संपूर्ण जावन ओके घेवन तांगेलें मागीर मुखार सिटावता आयलांची मस्त क्लोज आशिल्ली तशी आयलांची आमगेले आम्हाला ಈ ಸಂಗನ ಆಮಳನಿಗೆ ವೈರಿ ಆಡೋದೈತಿ तांणी कन्फर्म कोण घेताची मद सांगना ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಆರಾಮೇर उलयताची स्पेसिफीक विशय येता एक पॉज घेवन मेल आम्हाला गॅरंटी सांगना हांव तुवा म्हणून मेगेले अश्युरन्स घेवन मुखार शिताची आतां इतली वर्सान तूं 11 वर्सां देखून तुगेलें क्लिनीक तूं चलायसून आयलां तूं भितरी तुका खंयचे एक प्रसंग एक केस येताना मस्त एक मनाक आतां तूं कावन्सिलर जावन तूं तांकां समाधान कोण पटयत म्हणल्यार तें तुगेल्या मनांत आसता न्हू तें तुका पदे पदे उडगास येवचे अशी जाता म्हण दिसता तसं कसं न्ही जाल्ला स्टार्टींग कॅरियर स्टार्ट जाल्यार तेन्ना म्हाका विमन एंड चायल्ड वेलफेअर डिपार्टमेंटान थंय 8 महिने 1 वर्स काम करूंक मेळ्ळेलें ते गर्ल्स होम ते म्हळ्यार अशी पुरे अंडर प्रिविलेज चेडो एक क्रिमिनल बॅकग्राउंड पेरेंट्स आशिल्ले तसले चेडो एक अत्याचार वडे पडलेले चेडो एक लव करून धांवन वचे अंडर 18 वर्सां पुडल्या वय तसले न्ही पुरे चेडो आसता आशिल्लें तांगेले न्ही पुरे एक केस आयकतना म्हाका रातीत न्हीद पण आशिल्लें इतलें सान प्रेयर इतलें पुरो अनुभवसिलांचे आनी तांतूय चले चेडो वाल चड प्रॉब्लम आसा चल्लाल चोरलो मारलो दाडयलो धांवलो तसं नसलें आशिल्लें चेडो हंगेन मस्त तांकां कसं म्हणून गोतना नातिलें अनुभवसून मुखार येवन आसता तांणी त्याने पुरे पळयतना म्हाका राती न्हीद पडची नाशिल्लें त्याचे तांणी उरलेले उडगास येवचे करचे पुरे आशिल्लें बट आतां तें पुरें ओवरकम जालें आतां कसं ना म्हणजे टफेस्ट प्रॉब्लम आयला रे कावन्सिलिंगा 4 वणटे मदेन तूं सोडून भायर येता तितलें हें जालें एका कलान एक काणी एक काणी म्हळ्यार तें एम्पथी आसूं का तें ओवर सिंपथी जाल्यार आमकां एफेक्ट जावता सोर जाता म्हळ्यार एम्पथी म्हळ्यार तांगेले जाग्यार आसून आमी तांणी अनुभवसिलां म्हण की आमी एक्सपिरियन्स करचें सिंपथी म्हळ्यार वय पाप वय देव बरें कर तुका म्हूण सांगून वयर वयरीची हें करचें तशी तांकां सिंपथी दाखोवचें न्हय म्हणजे तांकां एक वाट दाखोवप कशी भायर येवकाय वय अंत दुखोन म्हण सांगून आतां कडेची जावन आमगेले विक्षकांक
आमगेल मानसिक आरोग्य आमी कशी समतोलनार दवरयता म्हळ्यार विशयांतू एक 4 उतर सांग पुष्पा. वय आतां पळय शिलका, आतां आमकां एक ताप येयले, एक माथे दूख येयलें, आंगा दूख जाल्यार पोटात कसले एक दैहिक प्रॉब्लम जाले सुद्दां आमी दोन्ही आलोचन करनाची. सीधा खंयचे डॉक्टर लायक खंयचे डॉक्टरला वच्चे, कशी चिकित्सा घेवचे, वखद घेवचे, पुरी सलीस करताची. जाल्यार मना विशय येता ना जाल्यार तितलें मुखार सिताची एकय तें ओपून घेनाची, लिपोवन दवरताची. ताका जावका जाल्यार ते खंयचे टायम आमकां रियलायज जाता तेन्नाच आमी ताका एक हेल्प सीक करून घेतल्यार आमी मस्त हॉड रितीर जावचे चुकोवन एक नॉर्मल लायफान तो आरामेर येता. त्या एक जनांत मनान दवन घेवका. देह जावो मन जावो दोन्ही आमी एकूण मन ताका इम्पॉर्टन्स दिवन ते आरोग्य आमी पळोवन घेवका म्हणचे आसूका. आनी मस्त जन आसतांची येवन आसतांची म्हाका 1 वर्स फुडें म्हगे नेबरान सांगिल्लें हांव येयनाशिल्लें तेन्ना येवंक आशिल्लें हांव म्हूण रियलायज करून घेताची. खंयचे प्रॉब्लम जाल्यार ते तक्षण ताका आमी ताजे कडेन गमन दिवन काम केल्यार आमी अनुभवसूचे तोंदरे उणी जाता. त्या एक सांगू इश्ट पावता. आनी कसलेय व्हड प्रॉब्लम असो जाल्यार तितलें ते सिंपल लेवला हाडचे कशी म्हण शिवके आलोचन करता आमी. ते म्हणल्यार काले तस्मै नमः म्हळ्यार म्हणजे एक टायमा वयर डिपेंड जावन आसता. ते एक टायम कळवल म्हळ्यार आमकां ते प्रॉब्लमशे दिसना. ह्या टायमान जाता तसो वय ओपून घेवचेच पळता. 50% प्रॉब्लम सॉल्व केला आमी ओपून घेवचे वचनाची. म्हाका कशें तसो हांव अशें कशें जालें, म्हाका कोण अशें म्हणलींची तशें आमी घेता ते आमी चड करून घेता वताचे. ते एक रेड्यूस करता. आनी आमगेले मायंडफुलनेस असो का, मायंडफुलनेस म्हळ्यार ह्या टायमान तूं हांगा सावत हाजे बगे मात्र गमन दिवन हाजे कडेन संपूर्ण जावन इनवॉल्व जावचें. आमी तशें करनाची. चडावत कसं करताची, एके म्हाका वताची ते डिप्रेशन जाता, एके मुखार वताची ते एंग्जायटी डेवलप जाता. गोतनातील विशय मात खर्च केल्यार एंग्जायटी जाता. गोतशिल्ले विशय घेवन वपास ताचे आलोचन केल्यार डिप्रेशन वता. ताजे सोडून आतां प्रस्तुत समयांत आमी खंय आसांची ताजे बगे संपूर्ण जावन आमी गमन दिवन एन्जॉय करून घेवन आसल्यार लायक खंयचे एडवर्सिटी लायफान कितलेय नमुने कश्ट येयल्यार ते आमकां लायक एक पाठ शिकोवन वता वयता. ताजे निमती आमकां बरी लॉस म्हूण कांय ना, ताजे निमती वे लाभ आसा. ते पॉझिटीव थिंकींग आमी डेवलप करून घेवका मायंड. ते खंयचे सिच्युएशन येयल्यार तांत आमकां शिकचे, आमकां उपयोग जावचे तसो एक साना अंश पुढे आसा म्हणचे आमी मनांत केन्ना दवन घेवका. ताजे निमती आमकां मस्त हेल्प जाता. जाल्यार तितलें लायट जावन आसका मायंड, ट्रान्सपरंट जावन आसका, ह्युमरस जावन आसका. एक नमुना हास्य प्रवृत्ती आमी डेवलप करून घेतल्यार ते आमकां नॅचरल जावन आमकां हेल्थाक हेल्प जाता मनाक. इतले वेळ आमगेलो आसून सक्कड विशय आमकां कळत तशें केलेल्या तुका विश्व कोंकणी तर्फेन अनंत धन्यवाद. आनी एक विशय ऍड करता म्हळ्यार आमगेले ट्रेडिशनान आयले बगे आमी गमन दिवचे सोर करता. एग्जाम्पल भगवत गीता. म्हाका हांव कावन्सिलरा म्हूण मस्त खूश जावचे विशय केन्ना म्हळ्यार हांव कृष्णान त्या कुरुक्षेत्रान तो अर्जुनाक अपलिफ्ट केलेलो आस पळय तागेले मायंड तो पूर्ती कोसदून गेलेलो ताका उकळलेलो आस पळय ते म्हाका मोस्ट इन्स्पायरींग विशय कावन्सिलर जावन काम करच्याक. आतां अर्जुन आयिल्लें डिप्रेशन म्हणटा कितें वय डिप्रेशना पशी एक नमुना मोटिवेशन ना ताका. हांव करची चूक जाल्यार हांव तशें करची समने ओवर थिंकींग आनी नेगेटीव थिंकींग म्हणून तसलें एक सिच्युएशना देखून ताका येवन ते व्हड महाभारताचे मॅनेज जावचे म्हणटा जालें न्हय त्या शक्ती कावन्सिलिंगान खंडीत आसा. ते म्हाका प्रत्येक केस करतना अनुभवाक आयला. ते एक म्हाका खुशी विशय. त्या निमती आमी चल भगवत गीतेचे आनी पुरे नॉलेज गेन करूंक एक फॅमिलीन ते एक दवन घेवका चेडू वालो डिस्कस करचे वा आमी तिळून घेवन सांगचे जेवो ते आमी दवन घेतल्यार कावन्सिलर्स नंबर ओन जावचे चान्सीस आसा. तितलो आमकां प्रत्येक विशय सोल्युशन भगवत गीते आसा. ताजे त्या शिकचे कडेन वे वचून पळयत काम करता. त्या कशी कावन्सिलिंगाक कसं पॉयंट्स आनी घेव येता. आमकां आतां रेग्युलर तूं युनिवर्सिटीन शिकता म्हळ्यार आमकां चड आसचे वेस्टर्न सायकॉलॉजिस्ट वेस्टर्न सायंटिस्ट तांगेले. बट आमकां इंडिजिनस सायकॉलॉजी म्हणटा आमी ह्या पुरे ಸ್ವಲ್ಪ ताजे नॉलेज घेतल्यार आनी लायक हेल्प जाता. म्हाका हाजी एक अवकाश दिवन उलोवच्याक कावन्सिलिंगा बगे तुमगेलो शेअर करून घेवच्याक अवकाश दिलेल्याक विश्व कोंकणी केंद्राक हांव धन्यवाद सांगता. थँक्यू. आमगेले दैहिक आरोग्या पशी मानसीक आरोग्य मस्त मुख्य म्हणून सांगून दिलेले पुष्पा नायक भट हांकां अनंत धन्यवाद. आनी इतले वेळ आमगेले हो कार्यक्रम वीक्षण केलेले सक्कड वीक्षकांकय धन्यवाद.